सोमारा तिळारी घाटाचेर बेकायदेशीरपणान गोमांस व्हरपी ट्रक थळाव्यांनी आडयलो। हो ट्रक कर्नाटकाच्यान कलंगूट वतालो। भाजीपाल्याच्या नांवान गोमांस व्हरताले। बॅरिंग तुटिल्ल्यान हो ट्रक आडखून पडलो आनी येरादारीची कोयणी जाली। ह्याच वेळार ट्रकांत भितर भाजीपाल्या पोंदाक गोमांस लिपयल्ल्याचें दिसून आयलें। हे संदर्भात चंदगड पुलिसांनी दोगांक अटक केल्या। आयज हांगासर आमी तिल्लारी घाटाचेर आसा। तिल्लारी घाटाचेर ही जी ट्रक भरलेली आसा, हे ट्रकान कितें आसा जाणा, भायल्यांतल्यान पळय हे तुमकां भाजयेचे दिसता, हे भोपळे दिसता तुमकां भाजयेचे, हे भायल्यान दिसता आनी भितर जी आसा पळय ही आमच्या गोमातेची गोमांस ही फूल 10 ते 12 टन आसा हितून ह्या व्हडल्या गाडयेन। आनी हे इल्लिगली फ्रॉम कर्नाटका व्हाया महाराष्ट्र हे गोंयान पावता, खंयचे भाजी दाखोवन। सो हांव गोंयकारांक विचारूंक सोदता, हे तुमचे भाव हे मुसलमान जे आसा पळय हे गौ मातेक मारता आनी ते भाजी वांगडा घेवन वयता। तुमी हिंदू जे भाजी खाता, फक्त जे व्हेजिटेरियन आसा पळय ते पळय हे गौ मातेचे मांसाचे उदका वांगडा तेंचे कटींग जाल्ले मनीस हे जे आसा पळय ते तुमकां हांगासर दिसता। आमच्यांनी 4 दीस पयलीं सुद्दां हाडयल्ली, 4 दीस पयलीं हाडयली आमच्यांनी मोल्या चेकपोस्टार, तेज्या उपरांत आमच्यांनी हाडयले केरी चेकपोस्टार। प्रत्येक जाग्यार आमी हाडयता। आमी गौरक्षक गौसेवक हाडयल्या उपरांतूच तुमकां कशें कळटा? हे गोवा गव्हर्मेंट कित्याक चेक करिना? मोल्या चेकपोस्टाचेर केरी चेकपोस्टाचेर हे भाजयेचे गाडी घेवन येता। हांव सगळे मोल्या आनी केरी चेकपोस्टाचे PI आनी जे इन्चार्ज आहा तांकां निवेदन करता, रिक्वेस्ट करता की तुमी हे सगळे गाडयो चेक करून गोंयान एंटर करच्यो म्हणून।